संपदाबाई भक्ती कुलकर्णी नांवाची ती खेळगडी, आंतरराष्ट्रीय नामनेची खेळगडी. आणि तिणे एक कडेन एक स्टेटमेंट केल्लो की मनशांती आणि आंतरीक उर्जे खातीर आपल्याक तुझे साहित्य वाचतकीत खूप फायदो जालो म्हणून. कशें दिसता अशे तरेच्या, आणि खास करून भक्ती कुलकर्णी सारखे जांकां ती आंतरीक उर्जा गरजेची असता, मनशांती गरजेची असता, ज्या फिल्डान ती असतात, सो अशा लोकां कडच्यान कॉम्प्लिमेंट मेळटा की खूप बरें दिसता. एक सार्थक म्हाका खबर नाशिल्लें. इंटरव्यू आयलो, म्हाका खूब लोकांनी फोन केले आणि मागीर हांवें भक्तीक फोन केलो. ते म्हणपाक आपूण तेच चिंतलें की संपदाक कशें मेळूं आनी ते कशें ताचे कडेन उलोवं अशें. सो बरें दिसता की हांव जे बरयता म्हाका खूब आनंद दिता लेखन, पूण ते जर कोणाक आवडटा आनी कोणाक फायदो जाता जाल्यार म्हाका खरेंच बरें दिसता. आनी ते केन्ना फोनूय करतात ताका. ताणें एकदां अशें फोन केलो ताका की केन्ना केन्ना मनशाक समज दिसलें आज आपूण हरलें, समज तिसऱ्याक तें बरें दिसता काय ना, अशें जेलसी खूब जाता. तुमी आतां कितें जाता हय, ते म्हाका म्हणपाचें केन्ना केन्ना पंगडान अशे लोक आसता न्ही, खूब जिखत गेले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनशाक खूब जेलसी मत्सराचो एक ताका तोंड दिवचेंच पडटा. सो हांवें ताका मागीर मत्सर तुवें कमयला. सिंपथी मेळप खूब सोंपें, लोकांक सिंपथी दिवपाक आवडटा, पूण मत्सर आनी जेलसी म्हणटा पळय ते तुवें कमयला म्हणून. हे तुजें कर्तुत्वूच न्ही, ते तुवें हरप सुद्दां जाल्यार लोकांक वायट दिसता. हें तुवें कमयलां की तूं जिखपाचेंच मनीस, तूं हरलें की लोकांक हें जाता. सो अशें आमचें कन्वर्सेशन खूब जाता. आनी